नमस्कार. ओनू आमचे कॅज्यू फेस्टिवल गोवा कॅज्यू फेस्ट 2025 ह्या वर्सा आमचे सीझन 3 वर्सां जाली आमचे कॅज्यू फेस्टिवलाक आणि ह्या वर्सा आता एप्रील महिन्याचे 25, 26 आणि 27 एप्रिलाक सुरू जावपा आणि ह्या फावटी आमी म्हणटा इट्स गोइंग टू बी बिगर अँड बेटर. आणि आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतजी हे फेस्टिवल कॅज्यू फेस्टिवल आमचे 2025चे इनॉग्रेट करतले आणि फेस्टिवलाक तांचे बरोबर आमचे माननीय राज्यसभा MP तनावडेजी आसतले, आमचे भलायकी मंत्री श्री विश्वजीत राणेजी, टुरिझम मंत्री रोहन खंवटेजी, ॲग्रिकल्चर मिनिस्टर श्री रवी नायक, आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर एलेक्स सिक्वेरा, मागीर आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ज्यांचो सदांच आमकां पाठिंबो आसता. जे आमी ग्राउंड्स आमी जे फेस्टिवल करता इट इज हेल्ड ऑन द DB ग्राउंड्स. आमची टेक्निकल सेशन जी जाता इट हॅपन्स इन कला अकॅडमी. सो ते श्री गोविंद गावडेजी हू इज द आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर अँड स्पोर्ट्स मिनिस्टर तेय बी आसतले. आमचे GTDCचे चेअरमॅन श्री गणेश गांवकरजी आसतले. आमचे पणजेचे मेयर रोहित मोन्सेरात बी आसतले. सगळी उत्सुकेन वाट पळयता कॅज्यू फेस्टिवलाची. सद्या तरी आमची जो एडवर्टिजमेंट आसा, जी माहिती आसा अबाउट द फेस्टिवल फालच्यान सुरू जातली. एकच आमचो पोस्ट आयिल्लो आसा, पण ताजे नंतर आमकां खूब इन्क्वायरीज आयिल्ल्यो की बाबा अंदू कितें कितें नवें घडपा आसा कॅज्यू फेस्टिवलाक. सो सांगपाचें म्हणल्यार आमची जी अंदूची टॅगलायन आसा सीझन 3 ती आमची आमी म्हणटात बिगर बेटर अँड प्लस आमी म्हणटा एक्सप्लोर, एम्पावर आणि एनरिच ही आमची टॅगलायन अंदूची. एक्सप्लोर म्हणल्यार कित्याक तुमी कॅज्यू फेस्टिवला येवन सगळे पळोवचें की बाबा थंय आमी कितें कितें वेगळें केलां. म्हणजे काजूच्या पदार्थाचे काजू फ्रूट कशें यूज करपाक जाता ते इन फॉर्म ऑफ लिकर की फॉर्म ऑफ फ्रूट, तो मुट्टो आणि नट ताजो कसो उपयोग जाता आणि वेगळे वेगळे फार्मराक कशे बेनिफीट जाता म्हणून आमी एम्पावर म्हणटात. म्हणजे आमचे कॅज्यू फेस्टिवलाचो हांवें म्हज्या पयल्या वर्साक म्हणिल्लें की आय डेडिकेट दीस फेस्टिवल टू द फार्मर्स अँड टू द सेल्फ हेल्प ग्रूप. हे फेस्टिवल करपाचो एकूच मुद्दो की आमचे पळय जे गोंय राज्याचे हे सुंदरशें फ्रूट आसा काजू फ्रूट, पयलीं म्हणटाले ताका पुअर मॅन्स फूड म्हणटाले, पण तो आतां कोण ते म्हणपाक शकना. कित्याक आमी आमकां खबर आसा कॅज्यू नट जो आसा गोंयचो तो वर्ल्ड फेमस आसा, पण ताका आतां वायट दिसता पळोवपाक की मिक्स जाल्ले आसा नट्स. एक्चुली गोवन पळय कॅज्यू नट आसा ताजी टेस्टच वेगळी आसता, पण आतां इतलें मिश्रण जालां. दुसऱ्या स्टेट्साचे कॅज्यू मिक्स जाल्ले आसा, दुसऱ्या देशाचे कॅज्यू मिक्स जावन खूब कडेन महाराष्ट्राचे कॅज्यू गोवन कॅज्यू ब्रँडाच्या निमतान विकपाक पळयता. म्हणून आमी म्हणटा की हे सगळें जावचें न्हय म्हणून आमी एम्पावर करपाक सशक्त करपाक सोदतात आमचे महिलांक, आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आणि आमचे जे फार्मर आसा कॅज्यू फार्मराक तांकां. आमी जेन्ना सुरू केला आमचे GFTC आमचे गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनान ह्या 3 वर्साच्या काळान आमी 460 हेक्टर्स आमी प्लांटेशन्स आमचे रिज्युविनेट केले आणि प्लांटेशन नवी प्लांटेशनां सुरू केली हे करपाक. म्हणजे आनी एक 2-3 वर्सांक आमकां फूल नवे आनी एक्स्ट्रा काजू मेळपाक लागतले आमचे प्लांटेशन रिज्युविनेट जावन. आमी म्हणटात एक्सप्लोर आणि एम्पावर आणि एनरिच कित्याक थंय येवन जो तुमकां एक्सपिरियन्स वेगळो वेगळो मेळटलो, जो काजू फेणी कशी करतात, काजूचे वेगळे वेगळे पदार्थ कशे करतात, थंय आमची टेक्निकल सेशन्स आसतली. म्हणटकच तुमी जेन्ना घरा वतली तेन्ना तुमी कितली सगळी नॉलेज घेवन वो एक्सपिरियन्स घेवन कितली एनरिच जातली. सो आमचे टेक्निकल 3 दिसाचे टेक्निकल सेशन्स आसतले, वेगळे वेगळे पॅनल्स आसतले, वेगळे वेगळे टेक्निकल एक्सपर्ट्स वेगळे वेगळे टॉपिकाचेर उलयतले. ते आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जावनी की वेरियस ग्राफ्टिंग टेक्निक्स ऑफ काजू की वेरियस हे काजूचे आमचे जे नट्स आसा ते कशे गोवन कॅज्यू म्हणून कशे विकपाचे आणि कशे ती पॉलिसी आमी फॉर्म करपाक जाय ती केन्ना जातली. आतां GI टॅग थोड्याच दिसांनी आमचो जो मुट्टो ऑलरेडी फेणीक GI टॅग जाल्ले आसा, जो आमचो तो नट आसा ताका GI टॅग ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1 म्हयन्या भितर थोडेच लास्ट फेजीर उरला तो. आणि आमचो जेन्ना नट GI टॅग जातलो तेन्ना कोण गोवा कॅज्यू म्हणून तो आपूण विकपाक शकपाना
कित्याक गोवा कॅज्यूक एक वेगळोच एक दर्जा मेळटली आनी एक्सपोर्ट करपाक दुसऱ्या देशांनी धाडपाक ताजे प्रायस वाडटलो. म्हणटकच आमचो मुद्दो एकूच की डायरेक्ट बेनिफीट आमच्या फार्मराक आनी सेल्फ हेल्प ग्रूप पळय जे वेगळ्या फार्मांनी वेगळ्या शेतांनी काम करतात, तांचे रेनां आसा, तांकां डायरेक्ट हाजो फायदो जावपाक जाय म्हणून हे कॅज्यू फेस्टिवल करपाचो मुद्दो. थंय आमी फूड स्टॉल्स आसा, 50 वयर फूड स्टॉल आसा, वेगळे एंटरटेनमेंट आसा. फ्रॉम लोकल टॉप बँड्स टू नॅशनल लेवल आर्टिस्ट वील बी परफॉर्मिंग लायक एवरी इयर ॲट द गोवा कॅज्यू फेस्टिवल. आनी मागता प्रत्येक नागरिका कडेन आमी आमचे गोंय राज्याचे आनी आमचे भारताचे की डेफिनेटली 25, 26, 27 एप्रिलाक तुमी मुद्दम जावन आमचे पणजे आमचे DB बांदोडकर ग्राउंड्साचेर तुमी येवचे आनी आमचे जे कितें ज्या तरेन ह्या 2 वर्सांक कॅज्यू फेस्टिवल जाला हे 3rd सीझन कशें बिगर आनी बेटर आसतलें तुमी स्वता येवन तुमच्या दोळ्यांनी पळोवचें आनी आमकां प्रोत्साहन दिवचें. आमकां तुमचो पाठिंबो जाय आनी प्रमोट दीस कॅज्यू फेस्टिवल फॉर द सेक ऑफ अवर कॅज्यू फार्मर्स, फॉर द सेक ऑफ अवर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. तांकां फुडें काडपा खातीर, आमचे फार्मरां फुडें काडपा खातीर, आमचे फ्रुटाक एक वेगळी आमची कॅज्यू फ्रूट आनी कॅज्यू नटाक फेणी डिस्टिलर्स आनी कॅज्यू प्रोसेसराक एक वेगळो तांचो बिझनेस वाडपा खातीर, आमचो कॅज्यू फ्रुटाक एक वेगळी दर्जा दिवपा खातीर गोंय राज्यान नॅशनल लेवल आनी इंटरनॅशनल लेवला खातीर तुमी सगळ्यांनी येवचे आनी आमचे हात आनी बलकट करचे, आमच्या सरकाराचे हात आनी बलकट करचे आनी तुमचे आयडियाज आनी जे तुमचे कितें विचार आसा ते आमचे कडेन शेअर करचे. आमची जी पेज आसा ऑफिशियल पेज कॅज्यू फेस्टिवलाची तांचेर तुमी तर तुमकां कितें तरी आयडियाज आसा आनी कितें विचार आसा तांचेर आमचे बरोबर शेअर करचे म्हणून मागता. अँड वी वील सी यू सून ऑन द 25th, 26th, 27th एप्रील ॲट गोवा फेस्ट, गोवा कॅज्यू फेस्ट सीझन 3. देव बरें करून तुमकां.